नमस्कार. गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो योकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. सोळाव्या वित्त आयोगामुखार गोयचो 28,000 कोटीची मागणी. केंद्रीय फंडाचो वाटो वाडोवन 1% करचो. 9 जानेराक बसकेक मुख्यमंत्री घालतलो प्रस्ताव. रिव्ह्यू बसका. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पदा खातीर 6 नांवां केंद्राक. केंद्रांतल्यान येता तो निर्णय निमाणो. कोर ग्रुपाच्या बसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयलो. दोन दिसाच्या अधिवेशनावेल्यान विरोधकांची सरकाराचेर चढाई. सभापती म्हणटा निर्णय सरकाराचो. युरी म्हणटा सालाजाराचे सरकार. विजय म्हणटा सरकाराचे दिसाक एक स्कॅम. दोन 2023-24 वर्साचो 108 एम्ब्युलन्सीचो डाटा. वर्षभरात 80,000 कॉल्स. न्यू इयराच्या 48 वरात 172 ट्रॉमा कॉल्स. एम्ब्युलन्स हाताळटा दिसाक 250 कॉल्स. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक पोन्ने गोंयांत 75 लाख भाविक. शेनवारा मेरेन 80 लाखाचो आंकडो हुबतले. मंत्री अलेज म्हणटा हे एक्सपोजिशन निमाणे न्ही, त्यो अफवा. कळंगुटे प्लॅनेट गोवा शेकातलो गार्ड आनी वेटरांक मुंबयच्या 6 ट्युरिस्टांक बडयले. एकलो क्रिटिकल. हॉस्पिटलांत 5 जाणांक अटक. पणजे स्मार्ट सिटीची कामां अजून तडीक लागनात. 31 मे 2024ची डेडलायन सोंपली. परत फुटपाथ रस्ते खणूक सुरू. पब्लीक नोटीस दिवचे आदींच बंद. लोक विटलो. आणि गोयच्या सरकारी शाळांनी भुरगीं आसात, सुविधा नात. 238 शाळांनी एकूच शिक्षक. 8% शाळांनी स्मार्ट क्लासरूम. 4 शाळांनी 16 शिक्षक. भुरगीं ना. केंद्राचो रिपोर्ट. सोळाव्या वित्त आयोगामुखार गोंयान 28,000 कोटीचे मागणेचो प्रस्ताव घालतले. मुख्यमंत्री उलयला. गोंय ल्हान राज्य म्हूण हाचे पयलीं खंय पुज्य 35% फंड मेळटालो. तो वाडोवन 1% करचो म्हूण गोंयचो आर्ग्युमेंट. 9 जानेराक 16व्या वित्त आयोगाच्या बसकेत गोंयचो प्रस्ताव घालतले. वित्त आयोगाचे रिव्ह्यू बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. Tourism department, it is approximately 1,693 crores. Education department, approximately 1,536 crores. Health department, 631 crores. Power department, 4,160 crores. Green energy, 7,350 crores. Public work, 5,460 crores. Water resource department, 3,401 crores. Disaster management, 1,982. Waste management, 733. Climate change, 379. Approximately 28,000 crores of rupees ही डिमांड आम्ही 16 फायनान्स कमिशनच्या फुडल्यान दवरतलो. हे फावटी एक व्यवस्थित प्रेझेंटेशन करून फायनान्स कमिशनाक आमची गरज म्हणजे गोंय हे बारीक राज्य असले, गोंयाचे पॉप्युलेशन कमी असले आणि हे सगळे पॅरामिटर सुद्धा जरी कन्सिडर केले असत जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली आमचे फ्लोटिंग पॉप्युलेशन हे आमकां अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी सुमार फ्लोटिंग टुरिस्ट, मायग्रंट लेबर हे सगळे असता. SDGच्या बाबतीत आम्ही 4 नंबराचेर आसा. स्कोराच्या बाबतीत पळयलें जाल्यार आम्ही 2 नंबराचेर आसा. SDG ओवरऑल हातूंतल्यान 1% फंड्स जो आसा पळय हो आमकां दिवचो. आतां पर्यंत 0.35 इको पर्यंत मेळटालो, कारण आमकां एरिया लेस आनी पॉप्युलेशन कमी असल्या कारणान त्या पॅरामिटरान आमी पसंद आशिल्ले. बीजेपीचे प्रदेश अध्यक्ष पदा खातीर 6 नांवां केंद्राक. केंद्रांतल्यान येतलो तो निर्णय निमाणो आसतलो. जानेर सोंपता मेरेन प्रदेश अध्यक्षाची वेंचणूक जातली. सध्याचो प्रदेश अध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे उलयला. 7 जानेरा पयलीं 36 मंडळ अध्यक्षांच्यो वेंचणुको जातल्यो. कोर ग्रुपाच्या बसके उपरांत तानावडे उलयलो. उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशे 36 मतदारसंघाची बैठक जाली. उत्तर गोंया भितर आमी म्हापसा हांगासर 20तले 20 मतदारसंघ जे 20 मतदारसंघ क्वॉलिफाय झाले निवडणुकीक मंडळाच्या
आणि त्यामुळे आम्ही सगळे आमदार कोर टीमचे मेंबर त्यांच्याबरोबर मिटिंग झाली. ती जातकच एक 4-5 मतदारसंघाचे आज रातचे नॉमिनेशन जातले आणि फाल्यां डिक्लेअर जातले मंडळ अध्यक्ष. काही जणांची फाल्यां नॉमिनेशन जातली, परवा डिक्लेअर जातले आणि काही जणांची 7 तारीख नॉमिनेशन करून आम्ही सांगले 36 मतदारसंघ हे 7 तारीखपर्यंत पूर्ण जातले. 5 तारखेला आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंगजी येतात, ते काय मतदारसंघाने. आणि आज आम्ही जी बैठक केली कोर टीमीची, कारण आम्ही सगळं जो प्रक्रिया केल्या निवडणुकीची ताचो निहाळ मातसो कोर टीमीन सांगचो पडटा, तातूंत कितें बदल आसा जाल्यार तांकां. तशेंच जिल्हाध्यक्ष जे निवडणूक जातली तेचे आमकां एक प्रत्येक मतदारसंघा भितर एक मंडळ अध्यक्ष आणि एक ताचो आनी एक प्रतिनिधी असे 2 जाण आमकां जिल्हाध्यक्षाच्या निवडणुकीक वोटर जाय पडटा. ते वोटर लिस्टूय तयार केले, ते दाखयले. आणि स्टेटीच्या निवडणुकी भितर प्रत्येक मतदारसंघात एक स्टेट रिप्रेझेंटेटिव्ह मंडल रिप्रेझेंटेटिव्ह विल वोट फॉर द प्रेसिडेंट. अध्यक्ष जानेवारीच्या एंड पर्यंत कंप्लीट जातलो प्रोसेस. हांगाल्यान आमी नांवांय धाडल्या, ऑलमोस्ट आमी गोंय भरल्यान एक 6 नांवां ही आमी हांगाल्यान धाडल्या. फायनली आमचे जे आसा पळय ताचे स्टेट प्रेसिडेंटाचे हे निवडणूक जे आसा पळय ते फायनली दिल्ली ते सगळे वेगवेगळे नांवाचेर चर्चा जाता ते फायनल. कशें आसा तें आयज आमी कांयच सांगपाक शकना आनी तेजेर आमी कशें आसा की सगळो प्रोसेस जो आसा तो सगळो प्रोसेस दिल्लीक जाता. पार्टी भितर केन्ना कोण इच्छूक आसना आमचे. पार्टी भितर एक पार्टीची जी जबाबदारी दिता ती आमी सगळ्यांनी घेवची जबाब आसता. सूत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दयानंद सोपटे, दयानंद मांद्रेकार, दिलीप परुळेकार, नरेंद्र सावयकार, दामू नायक आणि बाबू कवळेकार ही नावां दिल्ली धाडटले म्हूण कळटा. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव. 2 दिसाच्या विधानसभा अधिवेशना वेल्यान विरोधकांचो सरकाराचेर फोक. सभापती म्हणटा 2 दीस अधिवेशन घेवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाचो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव म्हणटा गोंयांत सालाजाराचें सरकार जाला. विजय सरदेसाय म्हणटा सरकाराचे दिसाक एक स्कॅम. तांकां विरोधकांचे प्रस्न आयकुपाचे ना. आमकां आझाद मैदानार बसून लोकांची असेंब्ली घेवची पडटली. अधिवेशन कितले दीस आसचे ते मंत्रिमंडळ थारायता. सभापती उलयलो. ते कॅबिनेट डिसिजन आसा. कॅबिनेट डिसिजन जातकच म्हजे कडेन येतले आनी ते 2 दीस आसची काय 3 दीस आसची किंवा बाकी आसा तो ती कंडक्ट करपाची ती जबाबदारी म्हजी. आनी दीस कितले आसचे ते सरकाराचे आनी कॅबिनेटाचे दीस. PSC ठरयता कशें ते कामकाज कशें चलचें 2 दिसां आसूं दी ते 21 जाय ते कामकाज कशें आसचें त्या संदर्भात ते ठरयता. पूण दीस ठरोवपाचें काम जें आसा तें कॅबिनेट दीस. सगळ्यो गजाली आसा म्हाका दिसता अशें आसा की कॅबिनेटान जे ठरयलें आसा ते डिसिजन फुडें व्हरपाचें काम जें आसा न्ही म्हणजे. युरी म्हणटा सालाजाराचें सरकार कसो कारभार चल्ला. सालाजारा भाशेन आज सालाजार लॉ गोंयांत चलता, हुकुमशाय चलता, दादागिरी चलता. हांकां म्हाका दिसता गोंयचे हे प्रश्न सुटावे करपाचे ना. They have basically, the BJP does not like dissent. They are undermining the democratic principles. And I condemn this act. This is nothing but it shows that the BJP government today is scared of the opposition. They want to stifle the voices of the opposition. Whatever needs to be done, we will make sure that I will call all the opposition MLAs together and the further action with regards to this will be taken. विजय म्हणटा सरकाराच्या दिसाक एक स्कॅम ताका लागून अधिवेशन 2 दिसाचें. इफेक्टिवली ओपोजिशनाक प्रश्न करपाक एकूच दीस मेळटा अशें हे सामकें दिस इज शॉकिंग. एंड आय हॅव टर्म दीस एज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन द न्यू इयर बाय द BJP गव्हर्मेंट ऑफ प्रमोद सावंत. आतां हें कित्याक शॉकिंग? कित्याक आमी गेल्या 13 वर्सां हांव जो आमदार आसा हांवें केन्नाच अशी सिच्युएशन पळोवंक ना की एक पेंडेमीक ना वो एक मुख्यमंत्र्याची हेल्थ सामकी लायफ थ्रेटनिंग पोजिशनान ना जाल्यार अशें केन्नाच जावंक ना. नो दीस इज अ स्कॅम अ डे गव्हर्मेंट. दिसाक एक स्कॅम करपाचो सरकार हो. पयलें आहा ते कॅश फॉर जॉब स्कॅम, दुसरें आहा ते लँड ग्रॅब स्कॅम, अशी भरमसाट स्कॅमां आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओल्ड गोवा सेंट झेवियर एक्सपोजिशनाक आतां मेरेन 75 लाख लोकांनी दर्शन घेतले. शेनवारा निमाणो दीस 80 लाखाचो आंकडो हुबतलो म्हूण एक्सपोजिशन समितीचो उपाध्यक्ष मंत्री अलेश सिकेर सांगता. ह्या फुडें एक्सपोजिशन जातले हे निमाणें न्ही. चर्च ऑथॉरिटीन पयलींच स्पश्ट केला. लोक खंय बेट्ट्योच अफवा पातळायतात. I think response was good. We as of day before yesterday,
we had touched, I think, around 75 lakh pilgrims, and I think for the last, if you take the account for the last 3 days, that is till tomorrow, I expect it to easily cross 80 lakhs. तुमचे टार्गेट 80 lakhs. There was no target as such, but we worked on an estimate that there would be around 80 lakhs. You see, targets are fixed, but we should be able to achieve it. If we had to fix a target, then we would have to request all of you all, come please join to achieve the target. So no target was kept, but we could foresee that, with Christmas season and other festivities, that people were coming even from abroad. People were coming from all over. So everything was to take advantage of these things. People have also come for the exposition. I don't know who's spreading the rumor. This definitely is not the church authorities have clarified. Government has not fixed the exposition. It is the church authorities who fix, and the church has clarified that this is not the last. 31 डिसेंबर आणि 1 जानेराक 108 एम्ब्युलन्सीक 172 ट्रोमा कॉल्स, 31 डिसेंबराक 72, 1 जानेराक 100, 2023 आणि 24 वर्साचो एमर्जन्सी कॉलांचो डाटा प्रुडंटाच्या हाताक लागला. फाटल्या वर्सा 108 एम्ब्युलन्सीक 80,000 कॉल्स हाताळिल्ले, दिसाक 250 कॉल्स. ताच्या फाटल्या वर्सा दिसाक 200 कॉल्स आशिल्ले. अनु वाडले. खासा रिपोर्ट. 108 ॲम्ब्युलन्स सेवेचो 2023 आणि 2024 वर्साचो डेटा प्रुडंटाच्या हातीक लागला. 2024 वर्सा वट्ट 79,361 जाल्यार 2023 वर्सा 73,835 केशी हाताळल्याचे ह्या डेटात आसा. नदर मारूया ह्या डेटाचेर. पोटदुखी 2023 9,762 फावट जाल्यार 2024 हो आंकडो 9,869 गेला. मानसिक समस्या 2023 7,273 फावट जाल्यार 2024 हो आंकडो फक्त 92 आसा. श्वास घेवंक त्रास 2023 आंकडो 10,138 जाल्यार 2024 8,153 आंकडो जालो. हृदय विकाराचो झटको 2023 2,025 प्रकरणां जाल्यार 2024 ती 6.4 पट वाडून 13,043 पावली. कोविड-19 2023 2,828 आंकडो आशिल्लो जाल्यार 2024 फक्त 7 फावट. गोडेमूत 2024 3,341 केशी. विषबाधा 2023 1,274 प्रकरणां जाल्यार 2024 1,289. स्ट्रोक 2023 2,121 प्रकरणांची नोंद जाल्ली जाल्यार 2024 2,288. ट्रॉमा 2023 9,353 फावट जाल्यार 2024 आंकडो 10,028 म्हळ्यार 7% वाड. ट्रॉमा व्हेहिक्युलर 2023 8,475 केशी जाल्यार 2024 8,572 केशी म्हळ्यार 1% वाड. दिल्ल्या डेटा प्रमाण 2023 दिसाक 200 जाल्यार 2024 दिसाक 225 केशी. ह्या डेटा भायर 31 डिसेंबर 2024 आणि 1 जानेर 2025 ह्या 2 दिसांनी 108 ॲम्ब्युलन्स सेवेक वट्ट 172 ट्रोमा कॉल्स आयल्या. 31 डिसेंबराक 72 जाल्यार 1 जानेराक 100 कॉल्स. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. कळंगुटेच्या प्लॅनेट गोवा शेकांतलो गार्ड आणि वेटरान मुंबयच्या 6 ट्युरिस्टांक बडयले. एकलो क्रिटिकल, ताका हॉस्पिटलांत घालो. कळंगुटे पुलिसांनी शेकांत काम करपी 5 जाणांक धरल्यात. शेक मालका आड FIR. सोमाराक कळंगुटे असोच प्रकार घडिल्लो. आंध्राच्या एका ट्युरिस्टाक बडयिल्लो. आतां 4थ्या दिसा हे प्रकरण. 30 डिसेंबराक रातीं कळंगुटे एका शेकाचे कामगारांनी आंध्र प्रदेशांतल्या ट्युरिस्टाक बडयलो. भोला रवी तेजा ह्या पर्यटकाक तकले गंभीर दुखापत जावन तो सोंपलो. ह्या प्रकरणात 2 दीस जाता थंय आनीक एक प्रकार उजवाडाक आयला. कळंगुटेच्या प्लॅनेट गोवा शेकांतल्या सुरक्षा रक्षक आणि वेटरान मुंबयच्या 6 पर्यटकांक बडयले. एकलो गंभीर जखमी आसा. ताचेर उपचार सुरू आसात.
मजगती प्रकरणात 4 शेक कामगारांक अटक केल्या. धनिया आडवी FIR. कळंगूट बिचार हालीं इन्सिडंट वाडत आसा. 31st हांगासर एक बिचार एक मर्डर जाल्लो आसा आनी काल राती बॉम्बेचे ट्युरिस्ट कळंगूट बिचार एन्जॉयमेंट करपाक येयल्ले. ते हांगा एन्जॉय करतानाच हांगाचेच एक शेक थंयचे स्टाफ तेंच्या कडेन वचून तेंच्या मदीं झगडी जाल्ली आसा आनी जे बॉम्बेचे ट्युरिस्ट आहा तांकां जे स्टाफांनी बरेंच मारिल्ले आहा दाणे बी घेवन आनी सोमतेच जे ट्युरिस्ट आहा तांकां GMCन उपचारा खातीर येल्ले आसा आनी भितूतलो आमकां म्हायती मेळटा भितूतलो एकटो सिरियस आसा आनी कळंगूट पुलिसांनी काल रातीच हांगा येवन सगळें इन्वेस्टिगेशन करून आयज सकाळी जे स्टाफ आसा शेकाचे तांकां अरेस्ट केल्ले आसा आनी जो ओनर आसा शेकाचो ताका बूक केल्लो आसा आनी तेंचेर इन्क्वायरी अजून चालू आसा पुलिसांची. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. पणजे स्मार्ट सिटीची कामां तडीक लावंक 31 मे 2024 डेडलायन आशिल्ली. मात पावसा उपरांत आतां कामां परत सुरू जाल्यात. सांतिनेज डॉन बॉस्को स्कुला कडलो रस्तो सध्या खणून दवरला. कांय कडेन रस्ते पब्लीक नोटीस दिवच्या आदींच बंद केल्यात म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी. शार वता थंय उस्तून घाल्ल्यान येरादारीक आडखळी. कितलींच वर्सां जालीं आमी पणजेत पळयता की स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसा तरी देखून अजून ही कामां कंप्लीट जायना. कारण स्मार्ट सिटीची पयली सरकारान डेडलायन दिली ती म्हटल्यार 2023 दिल्ली. ताच्या उपरांत परतून एक वर्स वाडोवन मागीर तांच्यांनी 2024 मे 31 तारीख दिल्ली आनी आतां आमी सद्या आहा म्हटल्यार जानेवारी 2025 नवीन वर्स लागलेलें आसा. तरी देखून हांगासर पणजेतले काही रस्ते बंद केल्ले आसा. ओल्ड सेक्रेटरीएट हांगासर रस्तो बंद केल्लो आसा. तशेंच डॉन बॉस्को रस्तो बंद केल्लो आसा. आतां आमी आहा ते म्हटल्यार सांतिनेज जे ताज विमान हॉटेल आसा त्या जंक्शना कडेन आसा आनी फाटल्यान जे हांगासर रस्तो आहा तो बंद केल्लो आसा. प्रायर नोटीस दिवची पडटा ती शॉपवाल्यांक जावं कोणाक ते कोणाकच दिली ना अशी आमकां म्हायती मेळटा. हांव आतां 5-10 मिनटां जालीं हांगा जागो सोदतालो पार्किंगाक. आय पार्क माय व्हेकल इन अवर प्रायवेट प्रॉपर्टी एरिया. सद्या ते तांचें काम चलिल्ल्यान हांव ती म्हजी गाडी दवरूंक शकना. आतां आय डोंट नो वेदर इट इज रॉंग पार्किंग एरिया. बोर्ड ना, पुलीस ना, कोण सांगूंक शकना हांगा बाबा तो पार्क करनाका. हांव जर भितर म्हज्या क्लिनिकेन गेलो आनी भायर सरलो कदाचित म्हज्या गाडयेक हें लॉक लावन आय मे हॅव टू सफर पेनल्टी फॉर दॅट. आय डोंट नो. कोण मंत्री वर दिल्लीच्यान आयलो जाल्यार 50-100 पुलीस आसताले एज इफ आनी ताचे भायर आनी जग ना अशें दिसता पळोवपाक. Ever since the smart city work has started, we are having a lot of problems. Trenches are dug the way they want without even caring. Recently, the water pipes has been also uprooted from by them. There is no proper road even for us to bring one bike in the building. The authorities are just doing whatever they want. I wish they can have better sense and do something worthy. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश राव. गोयच्या मुळाव्या माध्यमिक शाळांनी इन्फ्रा सुविधांविशीं प्रश्नचिन्ह. फक्त 8% सरकारी शाळांनी स्मार्ट क्लासरूम. 238 शाळांनी एकूच शिक्षक सगळ्या वर्गांक शिकयता. प्री प्रायमरीच्या 37% शिक्षकांकडे जायती डिग्री ना. 798 फक्त 20% सरकारी शाळांनी कॉम्प्युटर सुविधा. केंद्राचे युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन सिस्टमाचो रिपोर्ट. शाळांतल्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोंत गोंय दुसऱ्या नंबरार आसा. मात मुळाव्या माध्यमीक शाळांतल्यो समस्या आनी प्रस्न आसा तश्यो. कांय मुखेल समस्यांचेर नजर घाल्यार वस्तुस्थिती स्पश्ट जाता. युनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशनाच्या रिपोर्टा प्रमाण फकत 8% सरकारी शाळांक स्मार्ट क्लासरूम आसात. 238 शाळांक सगळ्या वर्गांक एकूच शिक्षक. पूर्व प्राथमीक विभागातले 37% शिक्षक खंय शिकोवपाक पात्र नात. 42.9% शाळांनी खंय 50 वा ताच्या सकल भुरगीं. फकत 11% शाळांनी खंय 500 वयर भुरगीं आसात. 16 शिक्षक आशिल्ल्या 4 स्कुलांनी खंय एकूय भुरगें ना. 789 खंय सरकारी शाळा, तातूंतल्या 20% शाळांनी खंय कॉम्प्युटर फॅसिलिटी चलनात. 1487 शाळांतल्या 131 शाळांनीच खंय CWSN फ्रेंडली टॉयलेट्स आसात.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशनाच्या रिपोर्टान ही सगळी माहिती दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोलवा दर्यादेगेर थळाव्यांक गाळी घाल्यो पिंक फोर्साच्या पुलीस स्टाफाच्या आंगार गेली म्हूण कोलवा पुलिशेन 3 बायलांक धरल्यात. मधु पाटील, जानवी सांबळे आणि नीलम पाटील 3 भायली. 3 मडगांवां रावण फोंड रावपी म्हूण कळटा. 3 FIR. कोलवा दर्यावेळेर बिरेस्तारा जाल्ल्या एका घडणुके उपरांत कोलवा पुलिसेन 3 बायलांक अटक केल्या. थंयच्या थळाव्यांक वायट उतरांनी पुलिसांचेर हल्लो केल्याच्या आरोपा खाला जानवी सांबळे, मधु पाटील, नीलम पाटील ह्या मडगांव रावणफोंड रावपी 3 जाणांक अटक केल्या. पिंक फोर्स पुलीस आपले काम खूप बरे तरेन करता. तांकां मारपेट करतल्यांचेर खर कारवाई जावंक जाय. बायलांचो एकवटाची संयोजक आवदा विएगस उलयली. पूण टुरिस्टान आमचे स्टेटीन येत तेन्ना आपली मर्यादा आनी आमच्या पुलिसाची मर्यादा आनी आमच्या लोकांची मर्यादा राखपाकूच जाय. कितें प्रॉब्लेम जालो म्हणून पिंक फोर्सा कोणतरी आपयलो. पिंक फोर्स थंय गेल्यार तेच लोक तेच बायलो काडून तांकां मारतात. हे कितें चल्लां? म्हणजे आमचे लॉ किपर आसता तांचेरूच तुमी हात उखलप हे टॉलरेट करपाचें ना. कायदो सामको स्ट्रिक्टली घेतलो कित्याक दे हॅव टच्ड गव्हर्मेंट सर्वंट्स ऑन ड्युटी. दे हॅव बीटन अप पिंक फोर्स हू आर डुईंग अ ट्रेमेंडस जॉब फॉर अस. आनी म्हाका दिसता की तांकां टच करप म्हणजे आमचे कायद्याक हे स्टॉप करतात. कायदो नाका हांकां येवन पिवन लढपा जाय. ताचे कपडे पळयल्यार कळटा जमनीर कितली लड आहा ती. म्हजी मागणी की आमची SP बाय तिणें कडक हाचेर एक्शन घेवचें. पुलिसेक हात कोणी लावचो न्ही. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. पेडण्याची हिरवळ डेंजर झोनात. 31 डिसेंबराचे राती जुनस वाड्यार दोंगराक उजो. धवरूक संस्थेन लायिल्ली 3,000 झाडां लासून काबार. थळाव्या तरणाट्यांनी रातया पालयिल्लो उजो सकाळी परत पेटलो. सरकारी जमनीचेर खंय बिल्डर लॉबींचो दोळो. थळावे उलयतात. दर वर्सा खंय पेडण्या वाठारांत उजो लागपाच्यो घडणुको कागाळी करूनय कांयच जायना. मांद्रेची धवरूक संस्था फाटले कांय वर्सां जुनसवाड्यावेल्या सरकारी दोंगराचेर झाडां लायतात. झाडां लावन ताची कुयदादूय घेतात. मात 31 डिसेंबराच्या राती जुनसवाड्या मांद्र्या दोंगराक उजो लागून धवरूक संस्थेन लायिल्ली 3,000 झाडां लासून काबार जाल्या. जवळ जवळ 6 ते 7 हजार झाडां लायिल्लीं आसा. ह्या झाडांक रातच्या 11:30च्या दरम्यान एक आग लागपाचो प्रकार जालो आनी हे आगीन तुमकां फाटल्यान दिसता अक्षरशः हो आख्खो डोंगर जळोवन हजारो झाडां जळून गेली आणि एक पर्यावरणाची हानी झाली. आमचे काही भुरगे जे बीचार असले आणि काही लोक जे आजूबाजूक असले ते येयले आणि त्यांच्यानी प्रयत्नान ती आग कंट्रोल केली. पण दुर्दैवान सकाळी जर 6 वरांचेर आमी थंय वयता जाल्यार ती आग परत पेटा आसली. आता राती 12 थांबयल्ली आग सकाळी 6 वरां पर्यंत पेट्टा म्हणजे मातशी संशयास्पद गजाल आसा की रातीच जर ती आग धुमसलेली आणि परत पेटलेली जाल्यार एक अर्ध्या तासान सगळोच भाग जळून सोंपपाचो. पण सकाळी 6 वरांचेरय जर परत म्हणजे जी जागा आमी वाटयली त्या जागेचेर परत आग चालू असली जाल्यार संशयास्पद अशी गजाल आसा. ह्या हेचेर पठाराचेर पयलीं सुद्दां अशी आग लागलेली आसा. ती आग कोण मुद्दामून कोणी लायिल्ली आसत की ऑटोमॅटिकली लागता काय कळना. पूण अशें दिसता की मुद्दाम कोण लायता ती आग आणि मुद्दाम तो झाडां जळोवपाची प्रयत्न करता. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी मडगांवां रेल्वे स्टेशनार मोबायल चोराक धरला तो महम्मद इसूफ कर्नाटकचो. ताच्या कडच्यान 11 मोबायल जप्त केल्यात. सुमार 2.5 लाखाचो म्हाल म्हूण कळटा. मोबायल चोरून खंय गोंयच्यान पळटालो. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी आयज मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनार एका मोबायल चोराक धरलो आनी ताचे कडच्यान तांकां 11 मोबायल सांपडले. ह्या मोबायलाची किंमत उणीच 2.5 लाख रुपया जाता. ह्या चोराचें नांव मोहम्मद युसूफ आनी तो गांवान कर्नाटकाचो आनी कोंकण रेल्वे पुलीस आतां ह्या बाबतींत फुडली चवकशी करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावियो डायस.
मडगावच्या पार्किंग प्रकल्पाचे काम कांय दिसा भितर सुरू जाता. पालिकेक येणावळ येवची म्हूण पे पार्किंग सुरू करपाचें थारला. नगर अध्यक्ष सांगता. पोरण्या बस स्टँडाचे रिनोव्हेशन खंय रोखडेच. पालिकेन गार्डनूय मेंटेनन्साक लागून राना खात्याच्या ताब्यात दितले. नव्या वर्सा मडगाव पालिकेच्या पयले बसकेत निर्णय. ओल्ड बस स्टँड आमी टोटली रिनोवेट करतात. GRC गव्हर्नमेंट थ्रू ताजे आमी प्लॅन बी सगळे तयार जातले. तेही आमी रेजोल्युशनात घेतले कडेन आसा. आनी ओवरऑल जितले रेजोल्युशन मांडिल्ली ते सगळे एप्रुवल जाले. रिजेक्ट कांय जावना. डोर टू डोर कलेक्शन जालें तें जालेंच. प्लस क्लिनिंगूय ताजे कडेन टोटली आमचे ओवरऑल आमचे जवळ जवळ 54 लेबर आसात आता. डेली रोड म्हणजे रोटेशनाक वता. आमचो ओवरऑल बर्डन म्युनिसिपालिटीचो कंप्लीट. फक्त आमचे सुपरविजन आतां आमची सध्या डोर टू डोर एजन्सी दोन्ही एजन्सी बरें काम करतात. मडगांव आनी फातोर्डा काम केन्नाय सुरू जावपाक शकता. फक्त जे आमचे कावन्सिल रेजोल्युशन आमी राविल्ले दे वील मे बी स्टार्ट टू वर्क एट एनी टायम. सगळे जी स्टुडंट सगळे रेडी आसा. सेकंड थिंग आमी KTC बस स्टँड पार्किंग आहा ते सगळे बस स्टँडाचे ऑपोजीट तेंय सगळें पे पार्किंग आनी म्हणजे सगळें सिस्टमॅटिकली पार्किंग गाड्या बिड्या तांकां कन्सर्न बी करून हें करपाचें केले कडेन आसा. जो गार्डनाचो जो सकलो पार्ट आहा वयलो पार्ट आमी ऑलरेडी फॉरेस्टा हँडओवर केले कडेन आहा. सेकंड सकलो पार्ट आमी म्हणजे सगळें ब्युटिफिकेशन फॉरेस्टा हँडओवर करता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्री टू डू दॅट. सो ताका कावन्सिल रेजोल्युशनान धाडपा तेंय आमी घेतले कडेन आसा. बरी गजाल की वेलनेस सेंटर वर्ल्ड वायज जावची अशी एक 5 आयडेंटिफाय केले होते. आमी मार्केटाचे आमी एप्रूव केले कडेन आसा. आनी मडगांव म्युनिसिपालिटी भितर जी फेसिलिटी आसा पळय प्रत्येक कावन्सिलराक लेबर दिवपाचे रोटेशन वायज क्लिनिंग करपाक ही फेसिलिटीज खंयच ना. फक्त मडगांव म्युनिसिपालिटी प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन आउटसोर्सिंग केल्या. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.